दिवाळेच्या राती गोंयभर नरकासुराच्यो सर्ती जाल्यो। मात ह्या फावट्यो सर्ती 12 मेरेन सोंपोवपाचो आदेश पुलिसांनी सगळ्या मंडळांक दिल्लो। पूण वास्को 1 जाले तरी सर्त सोंपूंक ना म्हूण निमणे पुलिसांनी सर्त बंद उडयली। गोंयभर तरणाट्यांनी नरकासुराचो धुंवर केलो। सोमारा राती 8 ते 11 ह्या काळान नरकासुराची मिरवणूक काडून सर्त सोंपोवची अशी सुचोवणी वास्को पुलिसांनी सर्त आयोजीत करपी सगळ्या आयोजकांक दिल्ली। वास्कोच्या मुरगांव नागरीक हिंदू समितीन वास्को नरकासूर सर्त आयोजीत केल्ली। ही समिती दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करता। ह्या सर्तीन सुमार 20 गट वांटेकार जाल्ले। राती 12 मेरेन 10 गटांनी तयार केल्ल्या नरकासुरांची मिरवणूक जाल्ली। ह्या सर्तीच्या आयोजकांनी योग्य व्यवस्थापन करूंक ना हें दिसून आयलें। पुलिसांकच सर्तीन वांटेकार जाल्ल्या गटांक सांबाळचें पडलें। उपरांत अकस्मात कांय गटां मदीं झगडी जाली, पूण ते मोट्यार पडचे पयलीं वास्को पुलिसांनी सर्त बंद उडयली। तेन्ना रातची 1 जाल्ली। उरिल्ल्या सुमार 10 गटांक परत घरा वचचें पडलें। वास्कोच्यान आमचो रिपोर्टर सुरेंद्र मडकयकार। कुड्डेमाळ ते कापशें मायनिंग बायपासाच्या दुसऱ्या पावड्या अंतर्गत केल्ले एक्सटेन्शनाक दिगास पंचवाडीच्या लोकांचो खर विरोध आसा। रस्त्याच्या एक्सटेन्शनाक लागून गांवच्या लोकांची घरां, शेतजमीन आनी भाटां नश्ट जातलीं। थळाव्या पंचायतीनय ह्या रस्त्याक विरोध केला। कुड्डेमाळ ते कापशें बायपासाच्या दुसऱ्या पावड्याच्या कामाक थळाव्यांचो विरोध ना। एक्स्ट्रा एडिशनल एरिया जी एडेंडम केल्ले आसा तेका आमी आमचो गांवान फुल्ली सारको स्ट्रॉंगली ओपोज करतात आमी, कारण आमचो गांव जो आसा तो मेनली डिपेंडंट ऑन एग्रीकल्चर। मागीर आमची हांगा आमगेले मँग्रोव्स ट्री आसा जावं आमचे कोकोनट जे झाडां आसा आमची ती सगळी आमची प्लांटेशन हे मायनींग बायपासान डिस्ट्रॉय करपाचो जे वतले। अशेंय म्हणटा की हो जो मायनींग बायपास करता इट इज फॉर पब्लीक पर्पज। जर आमकां घरांतले निराधार करून आमच्या शेतां भाटां डिस्ट्रॉय करून कितें उरलें पब्लीक पर्पज? हो गांव जो आसा हो गांव जवळ जवळ 150 घरां ह्या रोडाक इफेक्टेड जातात। त्याच बरोबर हांगा माड आसा, शेतां आसा जे आतां कश्ट करून शेत रोवन आतां लोकांचे हांगा हें जावपाचें आसा। आतां मायनींग बंद पडलेलें आसा आनी मायनींग बंद पडलेल्या कारणान लोकांक आतां शेता कडेन वळचें पडटलें। आनीक हो जर रस्तो जर मिना खातीर जर वापरलो जाल्यार हे मीन काही तेंप बंद जातलें आनीक हो रस्तो जो आसा तो शेती पेड्ड्यार करून उडयतलो आनीक लोकांचे जे कितें उदरनिर्वाह जातालो तोय बीन बंद जातलो। आमचें ऑब्जेक्शन एज इट इज गुड्डेमाळ कापशें हाका ना तर फुडलो पळय जो एडेंडम केल्लो आसा लेटेस्ट ताका आमचें ऑब्जेक्शन। कित्याक तो पास जाता खंयच्यान एज इट इज आमचे दिगाशेर आमकां खरें म्हळ्यार सगळे इफेक्ट जातात। पूण मायनींग म्हणटे आमचे सायडीच्या लोकांक जाय, आमी मायनिंगा ओपोज करनात। आता घेऊ एक विसव।